आयचो प्रोटेस्ट तुम्ही चालू केला तो कितें खातीर? आयज आमचो 6वो दीस आमच्या सत्याग्रहाच्या प्रमाणेन आमी बूक हडताल चालू दवरला आनी आमी हो हडताल कित्याक दवरला आनी हो सत्याग्रहाच्या प्रमाणे कित्याक दवरला कित्याक आमकां खबर आसा की नॉन वायलन्सान आमी जिखतेली म्हणून आनी आमी हांगा हे कित्याक आमी कंडक्ट केला कारण आमकां एक सायनाजाचे एनसी ताचे गोर आमकां ते बंगलो आसा ते आमकां डिमॉलिश करपाक जाय. स दीस जाले जे मेरेन ते बंगलो मोडून उडयना ते मेरेन आमी हिंगाच आसतली. जे दिसा सरकारान चिंतले आपूण थिंगा वचून JCP घालून ते मोडटले ते दिसा आमी सोडटली. तेजे शिवाय आमी सोडचे ना. Can you speak in English? कोंकणी हांव आयज हांगा 6 दीस जाले ह्या सत्याग्रहाक बसल्यार आनी म्हजो मेन एम म्हणल्यार ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन सेंट कॅजिटन चर्चा लागीं प्रोटेक्टेड एरिया भितर जो चायना NC BJPचे स्पोक पर्सन हाणें बांदला तो डिमॉलिश जावपाकूच जाय कित्याक तो इलिगल आसा आनी तो इलिगल आसा म्हूण आख्खे गव्हर्मेंट जाणा आनी आमचो CM पासून तेजे अवेर आसा आनी आमी कसले पॉलिटिकल पार्टीचेर खंयची पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट गेलो ना कोण आमकां येना फकत गोंयचो लोक ऑल गोवन विलेजर्स आमचो हो जावन आसा सत्याग्रह आनी हांव आमच्या CMा लागीं मागता जाता तितलो बेगीन हो बंगलो मोडून उडय तूं आतां स्टडी करपा जाय परतून इस्कला वचों तूं लागनाका तुगे एड्युकेशन काबार जाला तूं सांगता पोतून म्हणटा तूं आपल्या स्टडी करपा जाय तूं स्टडी कितें करतलो आतां आमी 6 दीस आमी स्टडी कोत्ता हिंगा वताक तुका आनी आतां स्टडी करपाचें उरला रे तूं स्टडी कोल नाल्यार वच आनी घरा बस आनी कोण तूं रिजायन जाव आनी मागीर तूं परतून यो स्टडी कोत्ता म्हळ्यार तूं कितें म्हणटा आतां आमकां आमी जाता तितले बेगीन आतां तो बंगलो तुवें मोडपा जाय 3 तारीख मेरेन तुका टायमींग दिला आनी तो 3 तारीख पयलो तो ग्रावंड जायना तो बंगलो आमी हिंगा महा मोर्चा काडटली आख्खी सगळे लोक येतलो हिंदू क्रिश्चन मुसलमान आनी जाता तितलो लोक चोयतला त्या संडे चोयल्लो तेजे 4 टायम्स सुबेज लोक हाडून आमी मागीर कितें कोतले मागीर तूं चोय तेका लागून ते 3 तारीख तुका डेडलायन दिताय आनी सगळे इलिगल आहा म्हूण तूं जाणा देखून तूं आनी टायम वेस्ट कोनाका जाता तितलो बेगीन तो मोडून उडय. थँक्यू. आमी हांगासर बसल्या आमचे नोवेना चलता गोंय साहेबाची गोंय साहेब मिरेकल म्हणून सगल्यांक जाणा आनी तोच आमचो गोंयचो पात्रांव गोंयचो राखणदार आनी गोंयचो साहेब म्हणून सगलो लोक जाणा. आमचे रिक्वेस्ट हे पडयता आनी बंगलो बांदला कोणेय परमिशन दिवं कोणेय कितें करूं तो बंगलो इलिगल आसा म्हूण तेका आतां आमी डेमॉलिश करपाचो आमकां कांयच नाका तो डेमॉलिश कर आनी आमचें हें सुंदर गोंय ब्युटिफूल गोंय आसा तशें आसूं दी कित्याक आमकां 5वी-4 आसूंक जाय सगलो ऑक्सिजन बी जावंक जाय ही दुयेंसां येता कित्याक येता कित्याक आमी मनशां डिस्ट्रॉय करता देखून सो आमचे रिक्वेस्ट गोंयच्या साहेबाच्या नांवान गोंयच्या साहेबाचे आदारान आमी हें पावल मारलां फुडें व्हरपाक आनी आमी मागता तुमच्या लागीं सगळ्या गव्हर्मेंटा लागीं सगळ्या लोकां कोणें एकठांय जावन जरी तर गव्हर्मेंट डिस्ट्रॉय करिना जाल्यार आमी सगलो गोंयचो लोक आमची भाव भयणां एकठांय जावची आनी हो बंगलो आमी मोडून घालची हें म्हाजें रिक्वेस्ट. बेसिकली आतां चड काय उलोवपाचें ना म्हणजे अंडर ASI ही एक आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अंडर आसा ही सायट आनी एज पर द हेरिटेज लॉज एज पर CRZ लॉज एज पर टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग लॉज हो पळय बंगलो आयला तेंचे कडेन सगळी परमिशनां आसतली बट द बेसीक आयडिया ही परमिशनां फ्राउडुलंटली दे हॅव गॉट आनी ही परमिशनां सगळी इलिगली मॅन्युपुलेट केलेली परमिशनां. वन्स दॅट हॅज बीन प्रूव्ड अँड टेस्टेड द नेक्स्ट इज whatever that bungalow is come, whoever the bungalow is, it has to go to ground zero. आणि हे म्हणपाचो हितून एकूच हेतू आसा इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हियर. आय एम टॉकिंग अबाउट ASI, समथिंग टू डू विथ इंडिया. जरी तर
If this is continued to let go, and if we close the eyes and the government shuts their eyes on this bungalow, they will set a wrong precedent for the future in the whole of India. Tomorrow it could come on temples, then it could be on masjids, and it will be a big chaos all over India. So let this not be set as a precedent, and let Goa not be the number one in this. Hence we want to have this bungalow ground zero. आता आमच्या एंटनी बाबान ऑलरेडी सांगलेलें आहा जे लायसन्स ह्या बंगल्याक मेवला ती ओली फ्रॉडली घेतलेली आहा. हो झोन जावन आसा एक प्रोटेक्टेड झोन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंट. सो आमचो एकूच डिमांड आहा या प्रोटेक्टेड झोनान जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तें डिमॉलिश जावपाक जाय. हेज्या शिवाय आमी उगी रावचे ना. आनी सेकंडली ज्यो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आहा जे बिल्ड हेरिटेज आहा ते सायडीचे जे बफर झोन आहा ते बेगीनचे बेगीन RP 2021 ड्रॉ करचे. हेजे कडेन फुडें हे इलिगल कन्स्ट्रक्शनां येवपाक बंद जातली. हे आमचे दोन डिमांड्स आहा. बेगीनचे बेगीन गोव्हर्मेंटान हे दोन्ही डिमांड्स फुलफील करचे म्हणून मागता.